प्रितीच्या भावां भयणींनो, गेल्ल्या वर्सांनी तशेंच अंदूच्या वर्साक आमच्या आर्सबेस पात्रियार्क साहेबान मोस्ट रेव्हरंड फिलीप नेरी फेर्रांव हाणें आपली गवळीक चीट उजवाडाक हाडल्या. वर्साच्या वर्साक एक गवळीक चिटींतल्यान तो आमकां आपलो संदेश पाठयता. अंदूच्या वर्साक 2020-2021 ह्या वर्सांत आमच्या बिस्पान हो विशय विंचून काडला. तुमी म्हजे गोवाय, यू आर माय विटनेसीस. दोन दुतांच्या इतिहासांतलो पयलो हावेसवर वडी 8. आज म्हाका जो विशय दिला तो जावन आसा प्रोक्लेम क्रायस्ट थ्रू आवर रेडियंट विटनेस. पोरजोडीत गोवायेंतल्यान क्रिस्ताक पोरगोट कोर. दर एका गोराब्याक बावतिस्मांतान हें आपोणें देवान दिल्लें आसा. आमकां जिविताचे नवसरणेक बावतिस्मांचो साक्रामेंत आपयता आनी ही नवसरणी कोत्ता आसतना देवाचो अणभव घेवन आनी ताज्या मोगान गिरेस्त जावंक आमकां पवित्र सभा उस्कायता. देवाचो अणभव घेतल्या उपरांत आनी ताज्या मोगान गिरेस्त जाल्या उपरांत आमी ताका पोरगोटूंक जाय. ही पोरगोटणी पोरजोडीत गोवाय समाजाक जावंक जाय. हें नियाळटना म्हजें मन गेलें जेजूच्या रुपांतराचेर. जुंय जेजून शिसा मुखार आपलें रुपांतर केलें आनी हो सर्गींचो पोरजोड पळोवन शीस संतोसलें आनी शिसांनी म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगासरूच रावया. एक तोंबू तुका, एक तोंबू मोजेसाक आनी एक तोंबू एलिजाक आमी बांदतांव. शीस विसरले जेजून सांगलोलें पळय तें. असलो अणभव घेवंक आमी पयलें जिवितान भितर सरूंक जाय. कोश्टांक वेंग मारूंक जाय. कोश्टांतल्यान आमची नवसरणी हाडूंक जाय आनी ही नवसरणी हाडल्या उपरांत पोरगोटणींतल्यान जेजूक पोरगोटूंक जाय. तेदनाच की असलो अणभव स्वर्गाराशांत आमकां रावतलो म्हूण हो समारंभ आमकां सांगता. बाबा भयणो, फाटलीं 40 वर्सां आमचो गोंयचो धर्म प्रांतीक फामिलेचो केंद्र हेच दिशेन वावर करीत आयला. हो वावर किरीत भाशेन 6 खात्यां वरवीं जाता. ही 6 खातीं म्हणल्यार पयले सुवातेर फॅमिली लायफ एड्युकेशन. फॅमिली लायफ एड्युकेशन म्हणजे इस्कॉलांनी, हायर सेकंड्रींत आनी केरीत भाशेन आमच्या कॉलेजींनी आमी वचून भुरग्यांक कुटुंबीक मुल्यांचेर आनी म्हत्वांचेर उजवाड घालता आनी ह्या वरवीं तांचें कुटुंबीक जिवीत कशें जावचें तें आमी स्पश्ट करता. दुसरे सुवातेर आमचें खातें जावन आसा मॅरेज फॉर्मेशन. मॅरेज फॉर्मेशन आमी म्हणटा पळय तेन्ना बाबा भयणो, जीं कोण लग्न जावंक फुडें सरतात तांची आकारणी करप आनी मागीर लग्न जाल्या उपरांत तांकां तांचें लग्नीक जिवीत जियेवपाक आदार आनी सांगात करप. तिसरें खातें जावन आसा कावन्सिलींग डिपार्टमेंट. ह्या खात्यांत कावन्सिलींग डिपार्टमेंटांत आमी जीं कोण आपणाक आदार मागतात, आपलें क्रिस्ती जिवीत, कुटुंबीक जिवीत, समाजीक जिवीत जिवंक तसल्यांक आमी आदार कोत्ता. हो आज आधुनीक काळार ह्या खात्याचें वावर वाडत गेला देखून 2 वर्सां फाटीं आमच्या पात्रियार्क साहेबान 4 जाग्यांचेर हें सोंपेपण लोकांक मेळचे खातीर हें खातें उगडल्यांत. पयले सुवातेर वास्कोचे इगर्जेंत, दुसरे सुवातेर म्हापशेंचे इगर्जेंत, तिसरे सुवातेर आमच्या पणजेच्या
धर्म प्रांतीक कुटुंबीक केंद्राच्या ऑफिसांत आणि 4 सुवातेर आमच्या मडगांवच्या कुटुंबीक केंद्राच्या ऑफिसांत. 4 खातें जावन आसा भावां भयणो प्रो लायफ डिपार्टमेंट. हो डिपार्टमेंट जिवीत राखूंक, जिवीत सांबाळूंक आणि जिविताची काळजी घेवंक लोकांक आदार करता. 5वें खातें जावन आसा सोशल इश्यूज डिपार्टमेंट. हो सोशल इश्यूज डिपार्टमेंट आमी म्हणटा पळय तातूंत जावं सुइसायड, युथेनेसिया, अल्कोहोलिजम, ड्रग अब्यूज, एड्स आनी असल्या विशयांचेर आमी केरीत भाशेन उजवाड घालता. हे वरवीं आमच्या कुटुंबांक आदार दिवंक आनी सांगात करूंक असले विशय तांच्या जिवितांत येतात पळय तेन्ना तांणी ते देवाच्या आदारान आनी देवाच्या सांगातान ते सोंपोवंक. एंड द लास्ट बट द इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट इज NFP, नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग डिपार्टमेंट. भावां भयणो, ह्या खात्या वरवीं केल्लो आमचो वावर आमी फुडें व्हरतले जाल्यार आनी आमच्यो फामिल्यो खरेंच एक गोवायकी दितेल्यो फामिल्यो जातल्यो जाल्यार आमकां कितें जाय? पयले सुवातेर फॅमिली कॉल टू लीव द ट्रिनिटेरियन स्पिरिच्युअलिटी. फामिलेक आपयल्या बो पवित्रित्वे सारकेले मन आपणावंक ओ बो पवित्रित्वे सवे आसलेले गूण घेवन जिवंक. कसले गूण आमी त्रित्वे सवे अणभवता? युनिटी, कम्युनियन, लव एंड क्रिएशन. आमचो देव एकठांय जियेता. आमचो देव आपलो संबंद वाडयता, मोगान रोचता आनी ही रोचणे वरवीं संवसाराक नवें रूप दिता. बायलेक एन्स करूंक आपयल्यांत एकठांय येवंक, संबंदान जिवंक, मोगान वाडूंक आनी देवा बरोबर रोचणेच्या कामांत सहकारी जावंक. सहकारी म्हणटा पळय तेन्ना co-creators, pro-creators, to create with God, for God, by God. दुसरे सुवातेर बाबा भयणो क्रिस्टियन फॅमिली म्हणले म्हणटोच आमच्या बिस्पाची 11 वर्साची गवळीक चीट आमकां उगडास करता. एक्सपिरियन्स ऑफ जीसस एनकाउंटर. जेजू दर्शनांचो अणभव ओ जेजूच्या दर्शनांतल्यान घेतलेलो अणभव हो आमी कसो कोलाव येता? आमच्यांनी कोलाव येता 3 भासांनी: थ्रू सायलन्स, रिफ्लेक्शन एंड प्रेयर. ओगेपणांतल्यान, मेडिटेशनांतल्यान म्हणजे रिफ्लेक्शन, नियाडांतल्यान आनी मागीर मागण्यांतल्यान. मादर तेरेसा आपल्या उतरांत, आपल्या बरोवपांत आमकां अशें सांगता: फ्रूट ऑफ सायलन्स इज प्रेयर, फ्रूट ऑफ प्रेयर इज फेथ, fruit of faith is love, fruit of love is service, and fruit of service is peace. जेन्ना खरी कुशालकाय मनशाच्या जिवितांत भितर सोदता ओ खरे शांती मनीस अणभवूंक पावता तेन्ना बाबा भयणो मनीस जिविताचें बदलप हाडटा. ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ वन्स लायफ. जिविताचें बदलप मनीस हाडटलो जाल्यार ही शांती काळजा मनांची भावनांची जाय मनशाक. आनी देखून गवळीक चिटींत आमकां 20 पुगडास करता. आपल्या जिविताच्या बदलपा वरवीं मनशाचें जिवीत निवळ सोळोर जाता आनी जिणेचे बुन्यादीक सावन ताजें बदलप जावन येता. हातूंत आमच्या दोळ्या मुखार 2 नमुणे परजळटात: सामारितान ओस्तोरी आनी बाग्योन पावलो. सामारितान ओस्तोरेन जेजू अणभवल्या उपरांत जिविताचें बदलप हाडलें. बाग्योन पावलूक जेजू भेटल्या उपरांत जिविताचें बदलप हाडलें. आमच्याय जिवितांत तशेंच घडोवंक जाय. तुयंतान ती दोगांय जेजूची गोवाय जालीं. दोगांय शक्तिवंत गोवायेचें जिवीत जियेलीं. जो मनीस जेजूक अणभवता आनी ताज्या जिविताचो अणभव आपल्या जिवितांत वाडोवंक सोदता ताज्यान तो दुसऱ्याक दिले बगोर रावंक जायना.
आपली कुशालकाय मनशान आपल्या भितरूच दवरूंक जायना, ताणें ती दुसऱ्यांक दिवंकूच जाय. जेजूचे बरे खबरेचे गोवाय तो जावंक जाय. हेंच करूंक जेजू आमकां आपयता. पूण बोड कुयतान येतोलें खरें जेजूचे गोवाय जावंक पवित्र आत्मा आमकां बोड दिता. कितें कोत्ता पवित्र आत्मो आमच्या कुटुंबीक जिवितांत? 3 वस्तू कोत्ता. हेल्प्स अस टू रिकन्सायल. मोडलोले तुंटलोले संबंद बांदूंक पवित्र आत्मो आमकां आदार जाता. दुसरे सुवातेर पवित्र आत्मो आमचो संबंद देवा कडेन आनी देवाच्या आदारान पेल्या कडेन बांदूंक आमकां आदार दिता. आनी तिसरे सुवातेर पवित्र आत्मो आमकां फोड दिवंक फुडें व्हरता वा आमच्या जिवितांतल्यान फोड उत्पन्न करता. तोच पवित्र आत्मा आमच्या खासगी जिवितांत कितें करता? हो पवित्र आत्मो आमच्या खासगी जिवितांत आमकां आमची असोक्ताय दाखयता. असोक्ताय समजून घेवंक आदार दिता आनी असोक्तायेचेर वावरूंक, नवसरणी हाडूंक, जेजूक आपणावंक आनी जेजूक परगटूंक आमकां आदार करता. देखून भाग्योन पावलू रोमकारांक बरयल्ले चिठीन 8व्या वेस्वरान 26वे वडींत अशें म्हणटा, For when we do not know how to pray, the Spirit of the Lord intercedes on our behalf. आमच्यांनी कितें मागचें, कशें मागचें, केन्ना मागचें हें आमकां समजना तेन्ना देवाचो आत्मो आमचे वरवीं वा आमचे खातीर बापाक उलो मारता. ह्या आत्म्यांक तर आमी उगती रावत जाल्यार हो आत्मो आमकां फामिलीचे बांदपास गोट करूंक आनी ह्या बांदपासा वरवीं समाजाक गोवाय जावंक आदार जाता. हें समजून घेवंक आमी लुकाच्या शुवर्तमानान 2ऱ्या वेस्वरान 40 ते 50 बारीकसाणीन नियाळीत जाल्यार थोडेशे मुद्दे आमकां थंय दिसती पडटा. तो थोडेशे तोकटे आमकां थंय मेवतात. ट्रस्ट, ओपननेस, डायलॉग, कम्युनिकेशन, अंडरस्टँडिंग, ओबिडियन्स, रिस्पेक्ट. हे गुण जे आमकां जेजूच्या म्हणजे नाजारेतच्या गोराब्यांत दिसती पडले, तेच गुण जरी तर आमच्याय गोराब्यांत आसत जाल्यार आमच्या गोराब्याचे संबंद वाडटले, बांदून येतले आनी गिरेस जातले. हो जेजूचो अणभव जो आमी घेतला आमच्या खासगी जिवितांत, आमच्या कुटुंबीक जिवितांत, तो आमी दुसऱ्यांक पावोवंक आमकां कितें जाय? मागण्यांचें वातावरण जाय. Conjugal spirituality is born of faith. It lives in hope and grows and expresses itself in charity. काजारी जिविताचो संबंद, घोव बायलेचें नातें वाडटा, मजबूत जाता आनी गिरेस जावंक पावता जेन्ना तांच्या ह्या नात्यांत भावार्थाची नदर, परवंशाची नदर आनी मोगाची नदर आसता तेन्नाच की तांचें हें नातें वाडूंक पावता. हें नातें देवा सवें बांदल्या उपरांत आमकां देव म्हणटा, फामील समाजाक गोवाय जावंक पयले सुवातेर तो मनशांचो समुदाय जावंक जाय. फॅमिली शूड बी अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स. ही उतरां भाग्योन पावलू 2ऱ्या पाप सायबान 1981 वर्साक बरयल्ल्या डॉक्युमेंटांत फामिलियारिस कॉन्सोर्सियो हाज्या 17व्या अंकांत आमकां मेळटात. फॅमिली टू बी अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स. कशी फामील मनशांचो समुदाय जातली? मोगा वरवीं. ह्या मोगा सवें कसले गुण आसचे? 4 गुण आसचे. इट शूड बी फ्री, फूल, फेथफूल, फ्रुटफूल. फ्री, कसलीच आडकोड नासतना. फूल, संपूर्णायेन गोबायलेन आनी आख्ख्या कुटुंबान मोग करचो. फेथफूल, मरोपर्यंत एकामेकाक विस्वाशी रावची आनी ह्या एकवटांतल्यान नवें भुरगें उत्पन्न जावचें. फ्रुटफूल. असल्या मोगान ती जियेत जाल्यार पापसाहेब म्हणटा ती मनशांचो समुदाय जावंक पावतली. ती तर मनशांचो समुदाय जालो, फामील तर मनशांचो समुदाय जालो, समाजा मुखार ही गोवायकी तांकां आदार जातली. देव जो समुदाय
तोच फामिलीचे समुदायांतल्यान पुरगोट जावन येता. दुसरे सुवातेर तोच पाप साहेब म्हणटा, हे फामिलीचें कार्य मिसांव टू बी एट द सर्वीस ऑफ लायफ. फामिलीक आपयल्या जिविताची सेवा करूंक. तो आपल्या डॉक्युमेंटांत अशें म्हणटा, फॅमिली इज कॉल्ड अ सँक्च्युरी ऑफ लायफ. फामील जिविताचो सांतवार. म्हणजे कितें, ज्यो आडकोडी फामिलेक क्रिस्ती जिवीत जियोंक येतात वो मेळटात, ते आडकोडींचेर फामिलेन झूज मांडचें आनी मनशा जिवीत राखपाचे सगळे उपाय घेवचे. कित्याक मनशा जिवीत फामिलेंत उत्पन्न जाता, फामिलेंत वाडटा आनी फामिलेंत तें सोंपता. पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो सेंटेसिमस आनुस ह्या डॉक्युमेंटांत नंबर 39 हे आमकां दाखयता आनी शिकयता. फुडें आमी वचत जाल्यार आमकां मेळटा थ्रेट्स टू फॅमिली लायफ. आडकोडी ज्यो आमचे फामिलीचें जिवीत जियोवपाक. कोण जावन आसात आडकोडी आमचे फामिलीचें जिवीत जियोवपाक? पयली इंडिविज्युअलिझम. एक एकलो आपणाक देव समजतांक. एक एकलो आपल्या वाद्याचो, आपल्याक जाय पळय तशें जियोंक सोदता. आनी आपल्याक जाय पळय तशें जियोंक सोदता असलें जिवीत आपणायता तेन्ना फामिलीचें नातें, फामिलीचो संबंद तुंडटा आनी मोडटा. दुसरे सुवातेर बाबा भयणो, फामिलीक आपयल्या टू युनायट, द युनिटिव डायमेन्शन that exists between the couple, husband and wife, where they are called to share life and grow life, love and grow together. जेन्ना हे नातें मोडटा, कित्या वरवीं मोडटा? डायवोर्सा वरवीं. आनी कितें? एडल्टरी, पोर्नोग्राफी, ट्रायल मॅरेजेस, लिव इन रिलेशनशीप, ह्यो वस्तू गोबायलेच्या नात्यान भितर सोदतात तेन्ना हे युनिटिव डायमेन्शन काजाराचें तुंडटा. देखून पाप साहेब आमकां उगडास कोत्ता, ह्यो वस्तू पवित्र पुस्तकाचेर आड. उदी करून डायवोर्स, एडल्टरी, पोर्नोग्राफी, ट्रायल मॅरेजेस, लिव इन रिलेशनशीप पवित्र पुस्तकाचेर आड वेतात. जेनेसिस चॅप्टर 1 वर्स 28, increase and multiply, fill the earth. म्हणटूच बाबा भयणो, हें सगळें जें वायट आमकां समाजान दिसती पडटा तें आमी पयसावंक गरजेचें. त्या भायर अननॅचरल वा आर्टिफिशियल मिन्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्शन, ऑपरेशन, स्टेरिलायझेशन, ह्यो वस्तू हें नातें मोडूंक आदार दितात. आयज जेन्ना आमी आनी अदी करून आमची फामील समाजा मुखार क्रिस्ती जिविताची व जेजूच्या जिविताची गोवाय जावंक आपयता तेन्ना एक मुद्दो आमी मोतीन धरचो, एनकाउंटरिंग क्रायस्ट इन द सफरींग ह्युमॅनिटी. हांव जरी तर जेजूक म्हज्या कश्टवतेल्या भावां भयणी सवें पडयतलो, जसो भाग्योन मातेव आपल्या 25व्या आवेस्वरांत वळी 30 आनी 41 आनी 6 आमकां सांगता, हें तर हांव करूंक पावतलो जाल्यार म्हज्या जिवितांत म्हाका एम्पथी, सिंपथी, कन्सर्न आसूंक गरजेचो. टू फील वन विथ, म्हणजे म्हजें जिवीत तांच्या जिवितान घालून तांकां कितें कश्ट पडटात तें समजून घेवंक हांवें म्हजो प्रयत्न करूंक जाय. आनी हे दिशेन तर म्हजो प्रयत्न जाला जाल्यार हांव कश्टवतेले समुदायाक आदार दिवंक पावतलो. उदी करून ह्या काळांत जेन्ना आमी सगळीं दुखवल्यांत, घुस्पोल्यांत, सांडल्यांत, भारान भरल्यांत, कोरोना व्हायरस कोणाक लागतलो आनी लागलो जाल्यार कितें जातलें हो हुस्को आमकां सगल्यांक. पूण हो हुस्को घेवन जियेता आसतना जायतीं जाण घायाळ जाल्यांत ह्या व्हायरसाक लागून. हॉस्पिटलांत पावल्यांत, घडये घरांत आसात पूण एकसुरी जियेतात. असल्या सवें हांवें तांकां भायर रावची न्हय, हांवें तांकां पयसावची न्हय, पत्तेन जाल्यार तीन म्हजीं भाव भयणां क्रिस्ता सवें हांव तांचो भाव ओ भयण म्हणटूच म्हाका तांची काळजी घेवंक आनी तांच्या कश्टान कश्टवतेल्या क्रिस्ताक पळोवंक म्हाका
कायदो आसा आनी हें तो हांव कोत्तां हातूंतल्यान हांव क्रिस्ताची परगटणी कोत्तां म्हूण सोबे माजार हांव दाखयतलो आनी हें समाजाक तावें जातोलें. निमाणे सुवातेर जरी तर क्रिस्ताक हांव परगट्टलो जाल्यार म्हाका ल्हान क्रिस्ती समुदाय एक उपाय. ल्हान क्रिस्ती समुदाय म्हणटा पळय तेन्ना बाबा भयणो तोच पापसाहेब जुआंव पावलो दुसरो क्रिस्ती फिदेलिस लायची ह्या डॉक्युमेंटांत नंबर 26 आमकां म्हणटा स्मॉल क्रिस्टियन कम्युनिटी मीन्स स्मॉल बेसिक or so-called living communities where the faithful can communicate the word of God and express it in service and love to one another. आमकां पयल्यांत एकामेकाच्या उस्क्यान एकामेका बरोबर जिवंक आनी जेन्ना आमचें जिवीत एकामेकाच्या उस्क्यान आनी एकामेकाच्या सांगाताक जाता पळय तेन्ना आमी हें ल्हान क्रिस्ती समुदायाचें नातें बांदतल्या आनीक वाडयतल्या. इसेन्शियल एलिमेंट्स ऑफ स्मॉल क्रिस्टियन कम्युनिटीज आमच्या बिस्पाची गवळीक चीट 2013-2014 आमकां 4 मुद्दे दिता. हे 4 मुद्दे जावन आसात रिलेशनशीप ऑफ नेबर्स विथ वन अनदर. पयले सुवातेर शेजाऱ्या सोवे एकामेका सोवे शेजाऱ्या मदें एकामेका सोवे बांदलोलें नातें. So relationship of neighbors with one another. दुसरे स्वातेर relationship of neighbors with Jesus. शेजारची वांगडी आमी सगळीं जेजू सोवे आमचे नातें बांदून हाडटा. तिसरे स्वातेर relationship of these neighbors with the needy, the poor, the marginalized. आमी सगळीं शेजारची भाव भयणां उस्क्यान जियेता. गरिबांचो सांडलोल्यांचो भायर आयलोल्यांचो गरजे आकांताक सांपडलोल्यांचो. आनी चवथे सुवातेर रिलेशनशीप ऑफ दीस नेबरहूड कम्युनिटी विथ द चर्च. आमी हे गोराबेन जियेतेलीं भाव भयणां होच हुस्को आमचो आख्खे पवित्र सोबे सोवे दाखयता. आनी तो सुमानाचे 7 दीस आनी दिसाची 24 वरां आमी एकामेका सोवे हुस्को धरून वांटून आमी जियेता. अशें तर आमचें क्रिस्ती जिवीत जालें जाल्यार खरेंच क्रिस्ताचे जोळटे गोवाय आमी जावंक पावतल्यो. आमच्या कुटुंबीक जिवितांतल्यान ही क्रिस्ताची बरी खबर आपणावया, ती आमच्या जिवितांत लावया आनी तीच ती दुसऱ्यांक वांटुया.